सांताक्रूज सीट आसा ते ह्या फावटी आमी बीजेपीक जिखोवन हाडटलेच म्हणटा ते. सो तुमी कितें म्हणटा? कारण एक टायमाचेर आजुनूय सुद्दां गेल्या फावटी सुद्दां काँग्रेस जिखले. सो तुमी कितें म्हणटा? खबर ना बाबूश ज्योतिशी बी जालो काय म्हणून, गाय तो बीजेपीचो अध्यक्ष जालो काय म्हणून. गाय तो बाबूश अशें म्हणपाक सोदता की थंय रुडॉल्फ जिखतलो म्हणून. हांव खात्रेन सांगता तुमकां, ह्या फावटी ह्या तालुक्यान काँग्रेस पक्ष तालिगांव, पणजे, कुंभारजुआ, सांताक्रूज आनी सांतांद्र ह्यो सगळ्यो सीट काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जिखतलो हें खात्रीन सांगपाक सोदता. बाबुशान पयलीं आपले तालिगांव आनी पणजे कितें आसा तें सांबाळपाचे प्रयत्न करचे. पयलींच सांगून दिता, दोनूय कडेन तोय हरतलो आनी तेगेलो जो कोण फॅमिली, कारण ताणें 2 फॅमिली राज करून 2 ऑलरेडी घेतलेले आसा, तो आतां तिसरो सांताक्रूजूय वचपाक सोदता. म्हणजे त्यो फॅमिली राज्या भितर आतां दोनावयल्यान हेजे मुखार 3 जातल्यो. हे बीजेपीचे जे लिडर 2012 काँग्रेसीक फॅमिली राज करून हें करताले, तेणी हेजेर उत्तर दिवचें. आतां दोनांतले ते 3 बाबूश फॅमिलीक दिवपाक सोदतात जाल्यार तेणी तें सांगचें. पणजे तुमी कॉन्फिडन्स आहा सारके तुमी जिखतलेत म्हणून काँग्रेस? आमच्यो स्ट्रॅटेजी पणजे खातीर एक वेगळी चालू आसा आनी त्या हेतून आमकां नेमकी खात्री आसा की पणजे बीजेपी जिखचे ना. बट कॅन्डिडेट कोण आसा तुमच्या कडेन इतलो स्ट्रॉंग पणजे? हांव इतल्यो खात्रीदायक सांगपाक शकता की पणजे बीजेपी जिखपाना. उत्पल पर्रीकाराक बी तुमी अप्रोच करता? कोण येतलो, कितें जातलें, थंय कोण कॅन्डिडेट आसतलो आनी कितें जातलें तें जेन्ना इलेक्शन एनावन्स जातली तेन्ना कळटली. पूण आमचें टार्गेट हें आसा की पणजे बीजेपी जिखचे ना. कितके म्हयने पयलीं तुमी कॅन्डिडेट अनावन्स करतले? आमी ऑलरेडी आमचे एलओपीनूय सांगलेलें आसा, आमच्या इन्चार्जानूय सांगलेलें आसा. ह्या फावटी नक्कीच आमी इतलो वेळ दितले कॅन्डिडेटाक की तेजे हाऊस टू हाऊस 2 ते 3 रावंड करपाक तो कम्फर्टेबल आसतलो. आनी अलायन्साचे तुमचे खंय पावले कितें? अलायन्साचे आमचे टॉक ऑलरेडी चालू आसात. गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष गोंयांत आशिल्लो तोय आयिल्लो आसा. सो काल ऑलरेडी आमी तांकां मेसेज दिल्ली आसा की मेळपाची. आम आदमी पार्टीच्या अध्यक्षा कडेनूय हांव पेर उलयल्लो आसा आनीक विरेशा कडेनूय आमी टचान आसा. सो आमी जाता तें आमी सगळे प्रयत्न करतात सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्मार हाडपाचे. जॉयंट मिटींग बी तुमचे केन्ना जावपाचें आसा ह्या विकान बी? स्लोली जातली. ओके, थँक्यू. सर अशें आयकपाक येता विरेश काँग्रेसान येवपाचा म्हणून. सद्याक ते काय आमी सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक एकटे हाडपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसात. जे आमकां वयता थंय लोक सांगतात की तुमी सगळे एक जावपाक जाय. सो आमचे प्रयत्न आसा सगळ्यांक एक हाडपाक. ना काँग्रेस पार्टीन येवपाचा हांगा विरेश अशें उलोवप जाता? ना, सद्याक तर तशें कांय प्रपोजल आमचे कडेन ना आनी आमी तांकां कांय दिल्लें ना. आनी मांद्रे एक अशें आयकपाक येतालें की जीत आरोलकर तुमच्या वांगडा उलोवप चालू केलां म्हणून, अशें कितें आसा? थंय जीत आरोलकरान थंय आमदारा परस ब्रोकर जावन चड काम करता आनी थंय जितलोय अत्याचार सद्याक मांद्र्यान चालू आसा तो जिता खातीर जाल्लो आसा. आनी असले जे आमदार आसात जे लोकांचेर अत्याचार करता, गोंयचेर अत्याचार केला आनी जे गोंय विकपाक सहभागी आसात तांकां आमी काँग्रेस पक्षान तशें स्थान मेळचें ना. अप्रोच जाल्यार एंट्री दिवचेच ना तुमी? ना, असले हांकां आमकां बरी टोटल न्यू टीम हाडपाक जाय. जे हेजे मुखार जे डिफेक्शनूय करचे ना, कारण जे डिफेक्शन करपाचे आशिल्ले ते ऑलरेडी करून काबार जाल्ले आसा. आतां आमची पार्टी सामकी निवळ जाल्ली आसा, शुद्ध जाल्ली आसा. आनी जे कोण घाण आशिल्ली, जे कोण डिफेक्शनाक करपाचे आशिल्ले ते सगळे गेल्ले आसा. आमचे कोण लिडर व्हडलेशे उरलेले ना. आतां उरल्या ते आमचे सगळे कार्यकर्ते जांकां आमी मुखाल्या असेंब्लीक आमदार करतले. गेल्या इलेक्शनाक सुद्दां सगळ्या तेंच्यांनी आमदारांनी सगळे कडेन देवळांनी वचून चर्चींनी वचून सपोर्ट घेतलेलो, तरी आसतना ते गेलेत थंय. ह्या फाटी कितले जे पळय घाण आशिल्ले आनी जे पळय ते सगळे घाण डिफेक्टर सगळी गेली ती क्लियर. जे देवाक फुटोवपाक शकतात ते लोकांक फुटोवपाक कितलो टायम?
ना ह्या फावटी समज जाले सुद्धा कॅन्डिडेट तुमचे येले सुद्धा जाल्यार नेक्स्ट गेल्या फावटी जर जाला तशें जावपाक तशेंच ना. जालें. ताका लागून तुमी की कितें जे करता? वचपा आशिल्ले ते ऑलरेडी गेले वचपा सारक्यान लोक उरलेले ना गेले. म्हणजे ह्या कितें लोकांच्या आलें? नंतर तुम्ही हे समजा elect जावन गेले, पणजे 100% वचचे ना पण आता कारण आम्ही एकशे असले वर्षां कॅन्डिडेट म्हणटा असले कॅन्डिडेटांक आम्ही एनकरेज आम्ही करता खुबशे पहिले फॉर एक्झाम्पल म्हापसा सुधीर पयलो की धर्मेश सगळ्यान हे कॅन्डिडेट 4.5 वर्सां गायबूच आहा जे पडले इलेक्शन तेच्या उपरांत येवंकूच ना सो फाल्यां परतून तिकेट दिली आनी ते जिखले जाल्यार ते रावतले कितें गॅरंटी की 4.5 वर्सां ते येवंक ना काँग्रेसाचो खंयच्याच प्रोटेस्टाक ना कितें पीसीक ना जावपाचें अशें हेजेर भविष्यवाणी तुयी करपाक शकना हांवूय करपाक शकना मुखार कितें जावपाचें अशें आनी कोणा तिकेट दिवपाचें अशें मागीर म्हाका सुद्धा खबर ना डिफेक्शन जावचें ना म्हणून हेजेर लोकांचो कसो म्हणून विश्वास तुमी हे करताले जे डिफेक्शनाचे प्रोन आशिल्ले जे डिफेक्ट जावपाक शकताले असले सगळे जे हे आसात जे लोकांक फुटोवन देवांक फुटोवन आपल्याक विकले ते सगळे लोक काबार जाल्ले आसात हितूंतल्यान काँग्रेसींतल्यान काँग्रेसींक सारके आतां फक्त येयल्या ते न्यू लिडर्स सगळे यंग लिडर्स आनी यंग लिडर्सांक आमी आयडियोलॉजिकली तेका स्ट्रॉंग आसात ते कारण ते आमच्या कॅन्टरांतल्यान ह्या फावटी नवीन युथ कॅन्डिडेट असेल चड तुमचे चडशे युथांक आमी प्रमोट करतले जे डिफेक्शनाक लात भरता आमचे 3 आमदार उरले न्ही जे आमी नवीन हे दिल्ले 3 तितूंतले 3 आमदार डिस्पायट कितल्यो ऑफरी 20 कोटीचे 25 कोटीचे 30 कोटीचे ऑफर येवन सुद्धा 3 आमचे आमदार एल्टन युरी आनी कालूस हे उरले न्ही पक्षान ते सगळे गेले ना न्ही तितून भितर ते गेले ना सो आमी ते 3 आमदार बाकीचे सगळ्यांक आमच्या लिडरांकूय ग्रूम करतात आनी तेणी एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा पूण वायट परिस्थितीन सुद्धा आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावल्यात ती आसतना सुद्धा तेणी सरकारा कडेन खंबीरपणे फायट करतात हे एक नवीन लिडरशीप आमी ह्या तरेची बिल्ड करतात तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर